नमस्कार, दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान। काल राती चंद्रगिराण ब्लड मून पळोवंक लोक घरा भायर 11 जावन 42 मिनटांचेर पुराय चंद्र तांबडो दिसतालो। असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी गिराण पळोवंक उभारिल्ल्या थळांचेर लोकांची घे म्हणून गर्दी टेलिस्कोपा वरवीं चंद्र दाखयताले। आणि माझ्या तरी माहिती प्रमाणे हे रेअर आसता, पण ही जी सिच्युएशन आहा ती रेअर सिच्युएशन आहा की या सिच्युएशनान चंद्र जो आहा तो तांबडो जाता। हांव आतां इतको व्हडलो म्हणल्यार हांवें केन्ना अजून लाल चंद्र पळोवंक ना। सो आयज जे पळोवपाक मेळटा पळय म्हणजे हो अनुभव जो आहा पळय म्हणजे एक सांगूंक शकना, एक विलक्षण असो अनुभव आसा। आमचे एएफएचे खूप सेंटर्स आसा हांगा गोंयांत अक्रॉस लायक फर्स्ट आमचो सेंटर आशिल्लो पेंजीम, आतां करंटली म्हापशान सारस्वत कॉलेजीन आसा। मागीर वी हॅव रुरल सेंटर्स असो रामबोल आमी नवीन सेटअप केला आणि करंटली हांगा तुम्ही पळोवंक शकता आमी टेलिस्कोप सेटअप केला फॉर द टोटल लुनार एक्लिप्स। एज यू कॅन सी इट इज करंटली एक्चुअली अ रेअर इव्हेंट हॅपनिंग because the moon is appearing blood red in color, and basically the red moon, the lunar eclipse occurs because the shadow of the earth is falling on the moon, and thus we are getting the eclipse. तळावले घराक उजो लागपाची घडणूक 2 सिलिंडराचो स्फोट जालो। घरांत 4 सिलिंडर आशिल्ले, 2 भायर काडपाक उजो पालोवपी दळाक येस। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। घर पुराय लासून काबार म्हूण म्हायती मेळटा। पूण उजो कित्याक लागून लागलो खबर ना सर म्हाका। तुमगे कितें चालू आसलें गॅसीर बीन कितें? हांव गेल्लें पूण तेन्ना काय नासलें, भुरग्याचे सायकल ते पाक दवरता भितर न्हू, ते पळोवपाक म्हणून गेले सायकल घेवला दाब देवपाक ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स लागले तितलेच ना। आतां कितें लासलें कितें तुमगेलें? सो तितून आतां कबडां आसलेलीं, वॉशिंग मशीन आसलेलें, सिलिंडर आसलेले। सिलिंडर फुटला म्हणटा कितले सिलिंडर फुटला? ऑलमोस्ट 2 सिलिंडर फुटला, हांव तिसरो पळय। पूण तुमकां कोणाक कांय जालें ना? ना आमी सगळीं आमी तिगांनी आसलेलीं घरान। भुरग्यांक कांय जालें ना? भुरग्यांक तेंच्यांनी आपयलें। आमी पावले। सो 1921 हांवें कॉल येयल्लें दॅट देर इज अ फायर इन द हावस, उजो लागला म्हणून, आनी तेणें म्हाका सांगलें ब्लास्टूय जाल्या म्हणून। सो हिंगा ते 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले। ओके, तो प्रकाश परवर म्हणून तो ओनर आहा तेजो 358/F हावस नंबर तेजो। सो हे घरांत ल्हान नवळे आहा तेका, नवळ्यांचे आनीक वॉल हेजे माती आनी माती आहा मरे तेका चिड्याचे आहा। ओके, आनी एडजस्टंट टू तेंचो दुसरें आहा टर्रस आहा तेका टच जावन आहा। सो तेणी खूंय भायर उज घातलेलो, भायल्यान उज घातलेलो घराच्या भायल्यान एडजस्टंट सायड। सो तेका उदक दाखोवपाक ती आसली मुस्ता, तेजेन कांय करूंक जावंक ना। सो इमिजिएटली तेणी ते कॉल घेतले, ती आबूज जाली तांकां घेवन। सो तेंचे कॉल ते फॉल्स जाले इमिजिएटली। हें क्लर्ट म्हाका फोन मारून म्हणून ते पावले ऑन द स्पॉट। ओके, एंड थिंगा 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आहा, 2 आमी काडले, एक एमटी आहा आनी एक तो फील। आनी हितून पावसो ना, कॅज्युलिटी कोणाक कांय जालें ना। फॅमिली रावताली न्हू? फॅमिली आसता पूण ती सद्या आतां आसो न्हय, एट प्रेजेंट कोण आसना आनी आमकां सारकें इन्फॉर्मेशन ना। सद्या आमी स्पॉटार थिंगा आसलोले ना, तें जालें पूण आतां लॉस जाला घरा न्हू? हय, टोटल लॉस जाला। स्टेलर अकॅडमीची वर्सुकी राज्यस्तरीय टॅलेंट सर्च परीक्षा जाली। गोंयभर 10 सेंटरांनी परीक्षा दवरिल्ली। भुरग्यांचो बरो रिस्पॉन्स, हजारांनी भुरगीं वांटेकार जाल्लीं। 7वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही परीक्षा स्पर्धा परीक्षेच्या नदरेन भुरग्यांक फुडें काडपा खातीर खासा उपक्रम। म्हापशा एकता नगरांत तणाव, ईदा वेळार मुस्लीम थळावे आनी एके हिंदू बायले मदीं वाद। बायलेक अटक करची म्हूण थळावे मुस्लीम एकठांय आयले। तिच्या घरा भायर वातावरण बरेंच तापलें। कांय हिंदू फुडारी थंय पावले। निमाणे पुलिसांनी दोनूय पार्ट्यांक म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून इशू सोडयलो। हमारे बच्चे को 3 दिन से जाने नहीं देनी शैताना बंदूक पे उन मारका जाता What?
पुलीस अनअसेसमेंट पुलीस इज नॉट लिसनिंग टू अस दॅट आम्ही आपलं करता उलयता वयता काय एक्शन अजून मेरेन आता आम्ही एक्शन घेतली इट्स नॉट गोइंग टू बी फेअर इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी फेअर वयता लिगल एक्शन घ्या आमकां लॉ एंड ऑर्डर आमी हातून घेना लिगल एक्शन जाय कित्याक करताले सगळें एकूच करा करता सगळें एकूच एक्शन घ्या काय बुरशे काय वयल्यान उदी वतायता जावचे न्ही हांगा सगळे हिंदू मुस्लीम एक जावन आसतात तशेंच आमकां सगळें काय जावंक जाय आमकां कोणाक त्रास करपाचो ना जशें की आतां ह्या वर्सा जे हांव आमचो ईद मिलाद व्हडलो आशिल्लो आमचो जो संत आहा ते 1500 वर्सां कंप्लीट जाता म्हणून आमी परमिशन घेवन हे सगळें आमी डेकोरेशन केल्लें लायटीचें आमकां म्हटल्यार सगळ्या आख्या गोंयांत तुमी वचून पळयत जाल्यार ह्या वर्साचो ईद मिलाद आहा पळय बरो तो बरो चाललेलो आहा आनी सगळें डेकोरेशन सामकें केलें कित्याक ह्या वर्साचो आमचो 1500 साल म्हणटा आमी त्या वर्साचें सामकें डेकोरेशन बरें केल्लें मिलादाक आमचे हिंदू भाव भयणी आहा पळय आमच्या वांगडा सरबता बी आला बिर्याणी घाला कोणाक काय प्रॉब्लेम ना दे आर लिटरली ओपन की तूं आमी आमचें करता तुमी तुमचें करा आतां ही इज द ओनली वन प्रॉब्लेम एकादा आणि वाईट पण उलोवप वर्षे उलोवप रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करप आणि भुरगीं जेन्ना सजयतालीं पळय वयल्यान म्हाराणे उडयला पोतयो उडयला उदक उडयला मूत उडयला देव जाणे कितें कितें उडयला भुरग्यांचेर उडयला आनी तेय व्हिडिओ आमचे कडेन तेय व्हिडिओ आहा प्रूफ सगळे आहा आनी पुलीस 4 फावट 5 फावट येवन गेला नो एक्शन येट इवन नाव कंप्लेंट केली पीआय कडेन उलयला बाबलो साहेब कडेन उलयला नो एक्शन येट ह्या वर्साची आशिल्ली 1500 वर्सां कमी जाल्ले आमच्या पैगंबराक त्या खातीर आमी रस्त्यार स्ट्रिटार आमी परमिशन घेवन जी लायटी लायल्ली आनी डेकोरेशन केल्लें त्या हातून एक नाव की नायक म्हणून तांकां त्रास जाला तुमचे नेबर तांकां त्रास जाल्लो म्हणून तेंच्यांनी मातशे गायो बीन दिल्ले ते सगळ्यांनी आतां सायबान आफोवन सगळ्यांनी दोनूय पार्टीक आफोवन आनी सजमोवन आतां तेंच्यांनी आपल्याकडे केस झाला ते चुकला म्हणून तेंच्यांनी सॉरी मागल्या आणि ह्याच्या फुडें आनी काय ते करचे ना आनी की आतां पुलीस म्हापसा पुलिसांनी आमकां बरो हे दिला एअर इंडिया इंटरनॅशनल फ्लायटीच्या नेटवर्क लिस्टांतल्यान गोंयचे मोपा विमानतळ भायर अहमदाबाद जाल्ल्या प्लेन क्रॅशा उपरांत ह्यो फ्लायटी रद्द केल्ल्यो ऑक्टोबरांत त्यो परत्यो चालू जावपाच्यो आशिल्ल्यो बुकिंगूय सुरू जाल्लें एअरलायनांक प्रॉफिट जायना म्हूण गोंयांत येवपी ह्यो फ्लायटी रद्द केल्यात म्हूण सुत्रां सांगता मजगतीं प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत विरोधी पक्षाचो सरकाराचेर फोग एअर इंडियाच्यो फ्लायटी लंडन गॅटविकच्यान अमृतसर अहमदाबाद वतल्यो पूण गोंयांत येवच्यो ना ऑक्टोबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 मेरेन फ्लायटी रद्द 20 ऑगस्ट 2025 एअर इंडियन मोपा ते गॅटविक वचपी नॉन स्टॉप फ्लायटींची बुकिंग सुरू केल्ली 26 ऑक्टोबर 2025 फ्लायटी परत चालू जावपाक आशिल्ल्यो आठवड्यान 3 फावट त्यो गोंयांत येवपाच्यो आशिल्ल्यो मात आतां एअर इंडियान ही बुकिंगूय बंद केल्या जुनांत अहमदाबाद जाल्ल्या प्लेन क्रॅशा उपरांत गोंय ते गॅटविक वचपी एअर इंडियाच्यो नॉन स्टॉप फ्लायटी रद्द केल्ल्यो फ्लायटी परत चालू करच्यो म्हूण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानावडे जुलयात केंद्रीय विमान मंत्री कडेन उलयल्ले पत्र सुद्दां बरयल्लें युकेंत काम करतल्या गोंयकारांक ह्यो फ्लायटी गरजेच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्लें आतां सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एअरलायनीक प्रॉफिट जायना म्हूण ह्यो फ्लायटी रद्द केल्यात म्हूण कळून आयला एअर इंडियेन गोंयाक आपल्या लिस्टान ऍड करूंक नाशिल्ल्यान हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो म्हूण भंय प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो सरकाराचेर फार 2 विमानतळां गोंयाक फायदेशीर ठरतलीं म्हूण सरकारान केल्ल्या विधानांची युरीन टिका केली युरी म्हणटा सरकाराच्यो नव्यो उदरगती गोंयांक माल पडटात विधानसभेन हेजेर आमकां दिसता मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिल्लें की 26 तारखेर ऑक्टोबराचेर थ्रायस विकली ही फ्लायट मोपा सो गॅटविक जे पड वयताली ही सुरवात जातली म्हणून बट इट इज नथींग सरप्रायझींग हे पड फोटाश माताय असेंब्लीन आज दाखोवन दिता टुडे प्रायोरिटी हॅज बीन गिवन टू अहमदाबाद अ स्टेट रिप्रेझेंटेड बाय द प्रायम मिनिस्टर आतां ऑन बेज ऑफ फिजिबिलिटी म्हणून रिजन एश भायर दिसता फिजिबिलिटी हांव बारीकसो जोरी तर 3-4 पुसा जेन्ना लंडन गेला तेच फ्लायटीन गेला आनी इट इज ऑलवेज सिम्स टू बी फूल आनी आज म्हाका दिसता मिसप्लेस प्रायोरिटीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट आर एक्सपोज्ड ज्या पद्दतीन गोंयकारांक म्हाका दिसता खूब गरजेचें आशिल्लें डायरेक्ट जेन्ना गोंय येता
एक म्हाका दिसता एक लोकांक खुशालकाय जाताली, बट नाव दे हॅव टू कम वाया बॉम्बे, वाया अहमदाबाद. सो दिस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. हे फक्त फोडाश माते. आनी ज्या पद्दतीन आज हांव सदांच म्हणटा, डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन DGCA हॅज क्लियरली स्टेटेड की जे एअरलायन ऑपरेटर करपाक सोदतात तेका एव्हिएशन कॅनॉट इंटरवीन. So the lies of this government are being exposed. The lies, today if you look, it is a business model. Every airline has the choice. जे मुखेलमंत्री हिंगा उलयता, जे युनियन मिनिस्ट्री फोडाश माते ते exposed, and we have absolutely no अपेक्षा from this government. प्रुडंटा खातीर वृशांक महात्मे. डायसेसन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आज डायसेसन ऑफ गोवा अँड दमनाच्या SWR डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक विरोध. तांणी पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचेर हुस्को उक्तायलो. SWR रेल्वे लायनीचो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट हॉस्पेट ते वास्को अशे 363 किलोमिटराचो आसा. उदरगत पर्यावरणाक आनी थळाव्यांक घातक जावंक फावना म्हूण चर्च बॉडीची मागणी. सप्टेंबराचे पयलीर रेल्वे युनियन मिनिस्ट्रीन कमिशनिंग ऑफ डबल ट्रॅकिंग ऑफ साउथ वेस्टर्न रेल्वे हॉस्पेट टू वास्को लायन हे जाहीर केले. हाचो आमी खोर निषेध करता. एज डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आर्चडायसिस ऑफ गोवा एंड दमान हाचो आमी खोर निषेध करता. हो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांक फायद्याचो ना. हे डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्टांतल्यान आमचो वेस्टर्न घाट्स जो आसा ताका मार बसपाचो आहा. हे सुप्रीम कोर्टान हेजेर ऑर्डरूय दिली. CEC ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेन्ना हांगासर आयिल्ले आनी तांणी ताचेर स्टडी केल्या सारकी आनी आनीक एक पावटी उलो मारता. हेजेर सारकी भासाभास जावपाक जाय, सारकी स्टडी जावपाक जाय आनी आमचे वेस्टर्न घाट्स हांकां ही डॅमेज जावपाक जायना. बिकॉज जे बेनिफिट्स आमकां जातले म्हण आतां थ्रू MPA जे आमकां आतां सांगलां तातूंत इफ वी आर लुजींग अ वेस्टर्न घाट्स इटसेल्फ आतां ह्या दिसांनी जे नॉर्थ इंडियाक जाल्लें आसा तें आमकां दिसती पडटा तें पुरो. सोशल जस्टिसाचे आमचे वांगडीन आज एक स्टेटमेंट भायर काडलेलो आसा दॅट एवरीवन शूड युनाइट एंड फायट अगेन्स्ट द कोल मेनन्स. खास करून दी इकॉलॉजिकल आनी एनवायरमेंटल जेन्ना आज डॅमेज जातली गोंयांत आमकां दिसता ह्या सरकाराक जरी तर बोर्ड ना हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक हे सरकाराक सगळें डिक्टेट येता. आज हे कोल कॅप कोतले म्हणून जेन्ना मुखेलमंत्री लास्ट वीक सांगतालो, विधानसभेन सांगतालो, you can see that with the way Sagarmala project has been designed to get in 43.2 million metric tons of ore in the Murmugaon Port Authority. Murmugaon Port Authority capping kurpa sodnai. Murmugaon Port Authority has become a state within the state. The state government has no control. River nationalization was part of this project to get Koduso into via going to kill Goan. धारगळे तिळारी कमांड एरियांतली 3.3 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन डिनोटिफाय करपाचो सरकाराचो प्लान म्हूण बोवा. डेल्टा कॉप धरून आनीक कितल्याशाच जाणांकडल्यान प्रपोजल जाल्यार डिनोटिफाय करपाचे निर्णय जाल्लो ना म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकराचें स्पश्टीकरण. डेल्टा म्हणून न्ही काही जाणांनी मागिल्लें आसा आपल्या एरिया डिनोटिफाय कर अशें म्हणून. ताजेर अजून विचार कांय जावना. कायदेशीर सोपस्कार करून मागीर नंतर कळटलें. पूण ते कितको तरी 3 लाखा वयर हे एरिया हे करता म्हणून जाला आनी डेल्टा कॉर्पोरेशनाचेच नांव येता म्हणून. ताणें मागला तशें 3 लाख. हय पळय मागीर अजून काय तेजे हे निर्णय जावना. पूण तुमची ती मिटींग जावपाची आशिल्ली न्हू हाजी. ती पयर जाली मिटींग. तातूंत भितर आमी खंयच्याच खाडाची एरिया घेवना. आमी विचार जो केला हय तो पयलीं केला तो कशी डेव्हलपमेंट करपाक जातली म्हणटा ती. खाडा एरिया जे आसा ताजी एग्रीकल्चर हें कशें करपाक जातलें तेजेर हें जालें मिटींग जाली पयर. हे जे आतां डिनोटिफाय जावपाचें आहा तें बीन जावचें ना म्हणटा तर सद्याक तरी. सद्या तरी ना. ताका मुखार लिगल सोपस्कार आसा तो करून मागीर कळटलें. ओके पूण तो डेव्हलप करपाक सोदता दिसता न्ही ती एरिया. तांणी दिला प्रपोजल तें सगळें डिटेल पळयतले मागीर आमी डिस्कस करतले. ओके ओके. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाची वेंचणूक 16 सप्टेंबराक जातली. मुखेल पोस्टां खातीर 46 नॉमिनेशनां आयल्या. वेंचणुकेन 2 पॅनल दिसतले. एका पॅनलाक चेतन देसाय, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर आनी विनोद फडकेचो सपोर्ट जाल्यार दुसऱ्या पॅनलाक रोहन गांवस देसायाचो सपोर्ट आसतलो.
अध्यक्षपदा खातीर 8 नॉमिनेशन आयल्यात, तरी महेश देसाय आनी महेश कांदोळकर हांचे मदीं मुखेल सर्त जातली अशें चिन्ह आसा. हेर पदा खातीरूय हे खेपे बरीच नॉमिनेशन आयल्यात. उपाध्यक्ष पदा खातीर 6, सचिव पदा खातीर 8, जोड सचिव पदा खातीर 9 आनी ट्रेजरर पदा खातीर 8 नॉमिनेशन आयल्यात. 107 क्लब ह्या निवडणुकेक मतदान करतले. नॉमिनेशनाची स्क्रुटिनी 10 सप्टेंबराक जातली आनी 11 सप्टेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसतली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. रस्त्याचेर फोंडकुला हालींच फोंडकुलांक लागून एकट्याचो जीव गेल्लो. म्हापशा पालिकेक रस्त्याची दुरुस्ती करपाक सरकारा कडल्यान खंय पयशे सँक्शन जाल्ले तरी रस्त्याची स्थिती तीच. रस्त्याचेर काम कित्याक जायना म्हूण प्रश्नचिन्ह. पळयात म्हापशा फोंडकुलांचो खासा रिपोर्ट. आमी पळयले की जेन्ना न्यूजान नाल्यार बातमेचेर खंय तरी आमी जेन्ना पोर्टहोल्स दाखयता थंय टेम्पररी ते रिपेर करता दुसऱ्याच दिसा घालून आनी रोड केलो म्हणून असो दाखयता. न्यूजाचो इफेक्ट जालोय म्हणटा आमी ते पुरयतात. पण दुसऱ्या दिसा व्हडलो पावस येता आनी आसा तशे ते होणके हे आसा तशे पोर्टहोल्स पडल्या. आमी पळयता म्हापशा जे पोर्टहोल्स ते होणके फोंडकुला जाल्या ती म्हापशाची जे वाड्यांनी रोडांचेर आतां ह्या फोंडकूल हे रोडाचे जाल्ल्या. आनी ह्या फोंडकुला खातीर आमी 1-2 दीस पयलो एक 20 वर्साचो भुरगो तरणाटो भुरगो तेजे मरण जाल्लें. म्हापशान पोर्टहोल्स जाल्या हे पावसा पयलींच आसले पोर्टहोल्स. ते केन्ना रिपेर जाल्ले ना आनी पावस जावनूय खंय तरी हे रिपेर जाल्ले ना. ह्या पोर्टहोलाचेर आमी मुख्यमंत्र्याक गाठलो. मुख्यमंत्र्यान म्हटले की चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पोर्टहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पोर्टहोल्स जातलो तेय काडपाक लायल्या. गोंयभरच्या रस्त्याचे पोर्टहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयता. पण आतां चवथ जाली सगळें जालें पण अजून पर्यंत खंय तरी पोर्टहोल्स खंयसरूच म्हापशाचे तरी स्पेशली हे पोर्टहोल्स खंय तरी अजून रिपेर केल्ले ना. भरूंक जाल्ले पण ते काम खंयसरूच दिसलें ना. नायदर त्या म्युनिसिपाल्टीन पोर्टहोल्स पुरयल्ले ना जाल्यार PWDनूय पुरयल्ले ना. अशें आयकूंक येता की म्हापसा म्युनिसिपाल्टीक गव्हर्मेंटा कडल्यान रोड रिपेरा खातीर वा जे हॉट मिक्सिंग करपा खातीर हे पयशे सँक्शन जाल्ल्या पण म्युनिसिपाल्टी कित्याक रावल्या ती कळना. सो हे म्युनिसिपाल्टी आतां पावस जावन करतले काय दिवाळीक लोकांक बरे रोड मेळटले काय येता त्या म्युनिसिपाल्टी खातीर जे इलेक्शना खातीर हे रोड करपाक रावल्या ते अजून प्रश्नचिन्ह आहा. साईदीप कदम वांगडा हांव म्हापशेच्यान ओमकार फळारी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट+ ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.